अत्यंत गंभीर विषय आसा. सगळे आमचे ट्रेजरीतले आमदार मंत्री हांकां हो विशय समजला. त्या शिवाय ओपोजिशनाकूय हो विशय समजला. आमचे सगळे जे MPs आसा, राज्यसभा MP किंवा MPs, तांकांय हो विशय समजला. प्रत्येक जाण आपापल्या तरेन हाजेर गंभीरपणे विचार करता. हांव लोकां कडेन मागतां, मायनींग इफेक्टेड लोकां कडेन, ज्यांचे ट्रक आसा तांचे कडेन मशिनरी आसा तांचे कडेन, ज्यांचे पोट ह्या मायनींग हेचेर आसा तांचे कडेन, की 31 मार्च पर्यंत तांणी गोंयांत जे बंद घेवपाचें थारायलां तें घेवचें न्हय. आमकां थोडो वेळ दिवचो. 31 मार्च नंतर पर्यंत आमी जर कांयच सुतोवाच करूं ना जाल्यार तांणी जाय तें करपा खातीर मुखार सरचें. हांवूच सांगतां, कायदो मात्र हातांत घेवचो न्हय. मुखार आंदोलन करचें, बाकीच्यो गोश्टी करच्यो 31 मार्च नंतर, पूण यथायोग्य विचार करून सेंट्रला कडच्यान एक तर लीज सगळे ऑक्शन करपाचें किंवा बाकीच्यो गोश्टी करपाच्यो, हाचो सुतोवाच 31 मार्च पर्यंत योग्य मनशाच्या माध्यमांतल्यान तो जातलो. इतलेंच न्हय, आमी जरी लीज आतां हें केलें आसत, जे क्लियरन्स आसा, एनवायरमेंट क्लियरन्स, तें आमचे कडेन ना. त्या खातीर तें हियरींग करून ती एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक परत 4-5 म्हयने कमीत कमी लागतले. हाजोय प्रत्येकानी नोंद घेवपाची आवश्यकता आसा. फाटल्या फावटी मायनींग सस्पेंड जाल्लें, ह्या फावटी मायनींग स्टॉप जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर लोकां कडेन विनंती म्हजी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, आमच्या तिगांच्या माध्यमांतल्यान, की लोकांनी आंदोलनाचो पवित्र घेवचो न्हय. हो गंभीर विशय जसो त्या लोकांचेर आयला तसो संकट गोंयचेर आयिल्लें आसा. आनी गोंयचेर संकट आयलें जाल्यार आमी हातांत हात घेवन मुखार वचपाक जाय. आनी त्या खातीरूच आमचो प्रयत्न जो आसा तो आमी येता ते 31 तारखे पयलीं स्पश्ट करतले. 31 मार्च मेरेन काय जालें जाल्यार जे रस्त्यार जातले तांकां तुमी तेंको दितले? डेफिनेटली लोकनाथ, पूण मुखार आंदोलनात लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेवन न्हय. मुखार आंदोलन त्यांनी अवश्य करचें. आमी स्वता तांचे बरोबर आसतले, आमचे आमदार तांचे बरोबर आसतले, आमची कमिटी तांचे बरोबर आसतली, सगळे जाण तातूंत. कारण हो जनलोकांचो प्रश्न आसा, गोंयच्या लोकांचो प्रश्न आसा आनी पोटा पाण्याचो प्रश्न आशिल्ल्या कारणान 1,22,000च न्हय, जवळ 3 लाख लोक हेचेर जे डिपेंडंट आसा तांचो प्रश्न आसा. फ्रांसीस भाऊ, तुम्ही आसतले लोकां बरोबर त्या आंदोलनात? लोक आसा आमी आसा न्हू. लोकांक पयस धरून आमी काय राजकारण करूंक शकना. लोक बरोबर जावं आमच्या, लोकां बरोबर आमी रावपा जाय, दोनूय घडपा जाय न्हू बरोबर. तो लोकांचो प्रश्न तो आमचो प्रश्न, सरकाराचो प्रश्न. आमी 2 लाख लोकांचे तर प्रश्न सोडूंक शकना जाल्यार सरकाराची गरज कित्याक? एक मिनिस्टर कमिटी आहा पळय न्हू, तुमी 2 जाण मिनिस्टर हांगा आनी एक विजय आहा तितून. केन्ना फर्स्ट मिटींग जातली तुमची? आमी अनौपचारीक रित्या फाटल्या जेन्ना ही कमिटी डिक्लेअर केली त्या दिसा आमी ऑलरेडी ताचेर सुतोवाच केला. पयरूच नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरंडम आयला आनी ऑफिस मेमोरंडम प्रमाणे ह्या आठवड्यात आमी केन्नाय मिटींग घेवं शकता. आज हांव दिल्ली वता. दिल्लीक म्हजी MOST MORTH मिटींग आसा. जे प्रश्न ह्या 5-6 दिसांत गोंयांत जाल्या ते सगळे प्रश्न माननीय MOST MORTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरीच्या मुखार हांव दवरतलो आनी कितें तरी हेचेर तोडगो काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. सगळ्यांनी एकठांय जावन हो तोडगो काडपाक जाय. काँग्रेस आज कितेंय उलयता पूण तांचे कडेन हो तोडगो काडपाक जाता काय कितें, होय प्रश्न आसा. उलोवचें न्हय, उलोवचे पेक्षा सहकार्य हें म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकान सहकार्य करपाची आवश्यकता आसा. आनी येदा कदाचीत आमकां जर सुतोवाच आयलो आसत जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान, आमी इमिजिएट कॅबिनेट हांगा घेतले आनी कॅबिनेट घेतले नंतरूच आमी फुडलें हें सोपस्कार म्हणजे जें कितें जाय गोंयांक कितें करतलें तें आमी डिक्लेअर करतले. लास्ट टायम गव्हर्नराक